taken a decision that we will allow casinos to operate from 1st of November. Now it is with the industry, that is the owners of the casino vessels, to decide when they want to start. It is with them. We have already given the decision today. By tomorrow, the Home Department will issue necessary orders. Even our captain of ports will give them permission, whatever is required. आम्ही SOP म्हणटा प्रॉपर SOP येतली कितें येतली पूण तरी पूण तुमकां दिसता सोशल डिस्टन्सिंग ऑल दीस थिंग्स वील बी मेंटेन न्हू तेंचे कितें ते म्हाका दिसता 40% कितें कॅपॅसिटी उणी करता दीस डिसिजन इज ऑल्सो देर. दोन दीस पयलीं आमी एक सी प्लेन लँड जाता पयलो रिवर मांदोळी. The owner of a company who is building our infrastructure of small jetties for passengers, पणजे बांदला पळय ती floating jetty, तो येयल्लो इन्स्पेक्शनाक आनी he had inspection in Kerala also and in Gujarat also. So en route he stopped in Goa for a night. Next day we allowed him to land. It is not a permanent landing. There is no policy or no decision taken by the government of Goa, or even we will not allow any seaplane to land in River Mandovi since casino vessels were on halt. Also, mining barges are not operational how they were operational earlier. So the channel is empty. So we allow. Henceforth, when all these things start, feeder boats will start of casinos, and also mining barges will start. We will not allow any seaplane to land. So in River Mandovi. No, because earlier government last 4 years back they had allowed. Okay. But now, as long as I am we will not allow any during full season time or when will start operating with iron ore. But there is no such proposal for tourism. There is activities. no such proposal for tourism. Okay. As a W. Even if it comes, we will reject it. As a Minister for Garbage Waste Management, recently on this garbage issue. Will come together, especially when within the vessel purchase flats over in the union has come to the Honorable Chief Minister with a delegation whether to shift or not with GWMC. GWMC has not taken any such decision so far. Goa Waste Management Corporation has gone ahead with the directions of the Honorable High Court. High Court is monitoring this. High Court also, NGT also. So Tiswadi decides, like Tiswadi, they have any other alternate site. Permits. I have no problem. Because EIA was conducted, environment, and final hearing was done. That is for environmental clearance. Pollution Control Board, where the North Goa collector had conducted the hearing herself. We already got all clearance, and that EC was challenged in Tiswadi. As a waste management minister, Tiswadi today does not have a place to segregate and treat waste. They are in trouble. The waste is being dumped in River Mandovi. That is also waste is being dumped in all the rivulets, all the ponds, and the paddy fields. You can see all wet waste and dry waste being dumped over there. Okay, sir.
dangerous for the state of Goa? There is no such ports being which is dangerous for the state of Goa. We will not. Rumors are being spread that coal will 50 passenger, 120 passenger can come and stop, and they can come down or come up in the boat. It is a purely and there is nothing over there. So this is all. Elections are round the clock, 1 year to go from next month. So they are trying to create some confusion in the minds of the people. Not constructing any jetty for the purpose of coal. कोंकणीन सांगता आता मंत्री हा तितून एकूय जेटी आम्ही बांदिना for the purpose of unloading coal. चलता व्हॉट्सएपार फेसबुकार आणि कोण तरी भाषणां दिता ते सोपणा पडले आसतली रातची तेंका हुंय तरी आणि ते दिता माझे हितून हुंयसरूच अनलोडिंग ना आम्ही जे पॅसेंजर जेटी बांधता इज प्युअरली फॉर पॅसेंजर्स दॅट इज लोकल अँड इंडियन अँड फॉरेन टुरिस्ट झाले सिंपल. Sir, the new port bill it seems gives ample powers to MPT around 56 kilometers. It No, there is nothing like that. आम्ही त्यांच्याकडे MOU साइन केला. Anything what MPT is proposing has to be consented by the state government and by our department. You can check the MOU is with Captain of Ports. We have signed it. We have gone through the MOU. We have vetted it with the Advocate General. Everything. त्यांना नाव मंत्री नासलो. पयला ते. आम्ही एकूय वसलो जेटी बांदची ना जिंगा खाली जाते within our coastal area, especially where tourism purpose proposed. No, but does this bill give ample powers to MPT? No. No power is agreement what is being signed. All the powers are with state government. Whatever state government wants only can go ahead. Goa is a small state. It's a state where tourism can go ahead, not any other. Sagar पैसे घेऊन ना सेंटराचे to build any coal jetties in the state of Goa. It is only meant for passenger. वेलकम टू गोवा डॉक कस्टम हाऊसाचे ऑपोजिट येऊन पोवचे आम्ही अनेक जाता ओल्ड गोवा अनेक जाता डेम्पो टावरा कडेन ही सगळी फकाणां कोण उलयता पळय ती आय डोंट डेव्हलपमेंट एट एमपीटी that MPT चे डेव्हलपमेंट जे आसता ना MPT चे डेव्हलपमेंट आहा ते इट इज नॉट ड्युरिंग माय टेन्युअर एट ऑल MPT चे डेव्हलपमेंट आदीसून हा MPT चे कितें वाडयता आणि कितें कमी करतात दे आर रिस्पॉन्सिबल. But they are going to expand. Tell me to speak which I don't have any Yeah, knowledge. just bringing it to your notice. No. You show me and I will believe you. You see our agreement. Tri-party जे agreement हा all powers are with the state government. That is why that thing was not signed to give all these rivers कितें nationalization of rivers जे म्हणटाले nationalization म्हणटाले ते आमी दिवंक ना तेन्ना आमचो एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर हुशार आसलो तेणें सांगलें स्टेट गव्हर्मेंटाक आमी पार्टी करूंकूच जाय ऑल पावर्स शूड रिमेन विथ स्टेट गव्हर्मेंट आमची NOC कंपल्सरी. No dredging we are only doing of Sal River at the mouth. That is not capacity dredging because all these boats and all have to go straight inside. थिंगा झाडां येयल्लीं हा खूब वस्तू पडलेल्यो हा भितर इन्क्लुडिंग गार्बेज सगळे ते काडूंक सोदता आमी ते फायल मूव जाल्ले हा साल रिवराचे. इट हॅज गॉट नथिंग टू डू विथ सागरमाला स्टेट गव्हर्नमेंट कोटीचे फंडिंग 8 crores. काल सीएम वांगडा मीटिंग आसली आमची विषय आसले खंयचे विशयाचे वय विषय आसलो साल रिवर करपाक जाय हे आमी प्रॉमिस दिता. लास्ट 4 years असेंब्ली
आता टर्म सोंपत येयलो की वी वील ड्रेस साल रिवर अँड क्लीन इट फॉर द लोकल पॉप्युलेशन ओवर देर. थिंगासोर तांकां बरें नुस्तें मेळचें, फिशींग करूंक मेळचें, जाळ घालूंक मेळचें, सगळें करूंक मेळचें, इवन पॅसेंजरांक व्हरोंक मेळचें थिंगासोर. सो तें केन्नासून पेंडींग आहा. हांवें तें फुडें येयलां, टेंडर केलो, फायनान्साक फायल धाडली, फायनान्सान क्लियर करून सीएमा कडेन पावल्या फायल, ती क्लियर करून हाडटलो हांव. आनी वर्क ऑर्डर टू बी इशूड ऑफ अरावंड 8 crores. So will Marina project will boost the economy of Goa? खंय मरिना प्रोजेक्ट येता तो अजुनूय फायनल जावंक ना. ते उलयतात, जेन्ना फायनल जालो तेन्ना म्हाजे कडेन यो तूं, हांव Total सांगता. Marina and सी मरिना इज द स्टेट ऑफ गोवा. हू वेर द पीपल इन टू लोक उलयतात सांडे त्यांनी एक व्हडली पब्लीक meeting हियरिंगूय आपयल्या. जावंक ना. सी ना हें काम जावंक ना, ताजेर आमी उलोवप ना. but as a port minister, how सिंपल गजाल सांगता. आमचे थिंगा तुवें म्हाका विचारलो क्वेश्चन, हांवें तुका आख्खे आन्सर दिलो की आमचो पब्लीक हियरिंग जाले, सगळे हियरिंग जाले, EIA जाले, एनवायरमेंट इम्पॅक्ट तेचे जाले, एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट जाले, no. कोणाचे मरिनाचे जाले, जाल्यार कित्याक उलोवया आमी. गोवा स्टेट एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट कमिटी आहा, लागता कितलो टायम जाणा तुमी, तेका लागता 1 वर्स ते करपाक. आनी ते केल्या उपरांत तेजेर पब्लीक हियरिंग जाता. खूब वस्तू आहा त्यो, ते बेश्टे आमी उलयले आनी मागीर कांयच जायना तें. But such project should needed. No, and this one project of like marina is required, mini marina is required in the state of Goa. It will attract tourists from all over the world who are staying Arabian, बाकीचे दुसरे सी सगळे कंट्रीचे हिंगा येवन डॉक करतले. दे विल कम रिफ्युलिंग आसो आनी कितें आसो, खूब जाणांक बिझनस जातले थिंगासरूच न्हू. नॉट ओनली एट दॅट पर्टिक्युलर मरिना प्लेस बट वेर एवर स्मॉल जेटी एंड बोटीचे कोण काम करता, आमचे बसून बोटी पोंच्यान पेंट करता आनी कितें करता, तांकां सगळ्यांक But बिझनस why people are objecting So such projects? people will object. Anything what comes up in Goa will NGOs are there, locals are there. सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवचें पडटा. लोक आमी गार्बेज प्लांट बांदतना आमकां कितलें ऑब्जेक्शन येयलें. आमी मिडियाक येले दाखयलो सगळो प्लांट कसो जाता पळय तो, कसो हें जाता. पूण तरी आसतना आतां 5 वर्सां जालीं आमच्या प्लांटाक, 5th year. प्लांट बरो चलता. तरी आसतना खंय तरी 4 जाण येवन बॉब मारतात थिंगा. तेंची बोबाड आसतात की बाबा हो सारको चलना म्हणून. ओके. आसता तें बोथ सायड. कलंगूट रोड रस्त्याचेर कितें ऑल रोड्स इन बार्देजाची मिटींग जाली ती, दॅट शूड बी टार्ड. आमचे कलंगुटान ऑलरेडी टारिंग स्टार्ट जालें. पॉट होल्स रिपेरिंग चालू जाल्ल्या. सर 2 इश्यू हेजे स्वीट पायप हॉट मिक्सिंगूय जावपाक जाय. ना ते पायपां घातलेले न्हू सकयल अंडरग्रावंड ते कोंडलेले ते भितर गेल्ले आसा. स्पेशली तो आर लेडी ऑफ पेटी स्कूल जे हय, ती ऑलरेडी रिपेर जाली. आतां ताका दामोर पडटा, मागीर हॉट मिक्सूय पडटलो. ऑल रोड्स वील बी हॉट मिक्स्ड. इन बार्देज, आमी इन बार्देज और इन कलंगूट. ना ना, इवन इन पेरो जंक्शन रोड पर्सनली घेतला. 3 आमदारांक लागता, गांवकार, आमचो फ्रेंड आनी म्हाका, तुझा friend. तिगांयकूय लागता. सो तिगांयच्या वटेनचो हांव बार्देजचो मिनिस्टर म्हणून हांवें घेतला. हो आतांच जावंक ना पिड्यार. इयर्स ऑफ पिड्यार आहा रोड आनी हो होच जायना. हाय. रोहन गवंडे मंत्री अगेन्स उलयना. इन सिंपल वर्ड्स हांव सांगूंक सोदता, जयेश जातलो. जयेश आनी रोहन वांगडा मंत्री आसतना ते करपाक घाल्ला तो डबल कोट हॉट मिक्स करूंक ना. पूण स- रायट फ्रॉम सर्कल टील सालिगांव जावपाक जाय आसलो, पूण तो आमी करून घेता. जे कडेन मागता हांव, तेणी सीएमा कडेन येवचें म्हणून. रोहनानूय येवचें, जयेशानूय येवचें आनी तो दुसरी उतरां उलोवपाक येता ते, म्हणजे प्रवेश करपाक. सो लोकांचें डेव्हलपमेंट, जे लोक आयज खड्ड्यांनी पडटा
सालिगांवचो लोक आनी कलंगूटचो लोक जेन्ना व्हडले व्हडले होण्यांनी बी व्हेरी फ्रँक, आय एम अ मिनिस्टर इन द गव्हर्मेंट, हांव सकाळी म्हाजी गाडी बसून खड्ड्यान गेल्या ते सांगोळटाच्या रोडाचेर. सो ते रोड रिपेर करचे जाणून हे भितर प्रवेश जावपाक बीजेपी तेजी मिटींग लायताय, पूण ती रोड सारखे जावचे म्हणून मिटींग लायना, हे म्हाका दुख्ख लागता. सो सीएमाक तेणें मेवचे भितर येवपाक हांव डायरेक्ट जयेशाक पिन पॉयंट केला. जयेश मिटींगी घेवपाक येता की आपल्या अजून आता अजूनही येता तो भितर घे गेम म्हणून. तो ना That is म्हणटा. wrong. ना तो म्हणटा येयला पूण ह्या गजाली घेव म्हणटा हांव. खंयच्यो गजाली रोडाचे सांग अर्दो रोहनाक पडटा तेका आनी आमकां आमी कोणाकडे येता सीएम बार्देसचो मंत्री हांव, म्हाकाय पडटा तो. मिटींग आमची गाडी सदांच वयता, लोकांची गाडी सदांच वयता, सर्वसामान्य मनशाची गाडी घोडो सायकल सगळी वयता, लोक चलोनूय वयता. त्या कामाक कडूच येयना, कोणाकडे त्या कामाक येवपाक बाब जयेशाक आता सीएमा कडेन वयता, तुज्या रोडा खातीर मातसो यो म्हणून. तू दोन्ही ना पण तो कामां कोणाकडे येता सीएमाकडे येता का तुझ्याकडे येता? म्हाजे कडेन येना. सर दोन्ही कामां कित्याक करना तेजी रोडाची आनी आमी अगेन्स्ट तेका भितर घेवपाक, हा आमी तेका भितर घेवपाक अगेन्स्ट. हा वी आर नॉट फॉर पार्टी. कित्याक? आमचे आनी कितकेच आहा थिंगा. बीजेपीचे लिडर कितलेच आहा. केदार आहा आनी कोण आहा, अवी आहा, सालिगांव आदलो आमदार दिलीप आहा आनी कोण कोण आहा ते. दिलीप तरी आतां मातसो सिंग यूथ आहा, तेंकां चान्स दिवचो आमदार जावपाक फुडल्या फावटी. नो जयेशाक तेका कित्याक दिवपाचो? तो तो पूण आमचो भाजपचो तो भाजपचो पूण तो सगलो वत म्हणटा सर आपूण असोच ना See, म्हणटा. हांव कित्याक हांव कोत्ता कित्याक म्हणटा. म्हणलें हांवें, कित्याक रोड इतले बॅड कंडिशनान आहा तेजे, तो प्रवेश जावपा खातीर खूब मिटिंगी लायल्यो तेणें, पूण कर म्हणून मिटींग हे हांव तुका गॅरंटी दिता. लेटर बरयलें म्हणून काम जायना. लेटर सगळे जाण बरयता. पंचायतींनी बरयला, पिलेन पंचायतीन बरयला, सांगोळटा, सालिगांव की आमचे रोड रिपेर करचे म्हणून. तेजे सगळ्यांनी बरयला. आय एम नॉट अगेन्स्ट हिम, बट ही शूड टेक इंटरेस्ट इन वॉट इज इम्पॉर्टंट थिंग. दॅट इज रोड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एवरीबडी इज ऑन द रोड, बट दॅट रोड्स आर सो व्हेरी बॅड. ओके जयेशूच एकलो हांव विनोदूय येवंक सोदता. ना विनोद ना भितर. विनोद ना भितर. सो नेक्स्ट आनी कुचेली ग्राउंडाची कंट्रोवर्सी कितें ती? कुचेली ग्राउंडाचे म्हापसा आय म्युनिसिपालिटी विल सी टू दॅट. सर, विनोद कमी जाता. कित्याक ना विनोदाचें नांव येता म्हणून. ते आज तुम्ही डायरेक्ट विनोदाकूच विचारा. मायकल बाब आत्ता बाबू आजगावकरान सांगलें की टुरिझम पॉलिसी अंडर टुरिझम बोर्ड करतले आनी तितून ते चडशे गोंयकारांक घेतले आनी तेंच्यांनी म्हणलें की मायकलान आपल्याक सजेस्ट करचें कोण आसा जाल्यार त्या बोर्डान. बाबून ट्युरिझम फुडें व्हरत गोंयान न्हू जाल्यार सगळ्यान खोशी मायकल लोबो जातलो आनी कोणूच न्हू. म्हणजे तो व्हरना तो फुडें ना व्हरत जाल्या म्हणटा ना सद्याक व्हरना तो. आनी काय तेजेर उलयना. ना पूण फाटल्या दिसांनी तुवें एक स्टेटमेंट केला की आय वूड ऑल्सो लव टू बी अ टुरिझम मिनिस्टर. तेजेर काय उलोवप तुका सांगलें. ट्युरिझम फुडें व्हरत रायट दिशेन जाल्यार सगळ्यान खोशी हांव जातलो. आय विल कॉंग्रॅच्युलेट हिम पब्लिकली. सो कळ्ळें मायकल हांव कितें म्हणटा तें सो तुका? मायकल कॅन टेक टुरिझम फॉरवर्ड नॉट बाबू. तशें ना रे, तशें ना. हांव म्हणना हांव हुशार म्हणून. हांव कितें म्हणटा बाबू बाबून टुरिझम आतां फुडें व्हरचें गोंयकारांक. गेल्या ती पयली पळया मरे. बाबून ही ऑर्डर दिवंक नासली करपाक. तेजे पयली मंत्र्यान दिल्ली ती. तो मंत्री गेलो घरा, मंत्री गेलो. पण हांव शॉर्ट ती केल्ली बेंगलोरची कंपनी. ते आमचे गोंयची पॉलिसी करतले. गोंयान कितें जाय, कशें जाय, कितें करपाक जाय. गोंयान ट्युरिझम घरा कडेन एक रूम भाड्याक दिवन त्या टायमार 1970s 1980s हिप्पी येवन रावले. तेंचे त्या लोकांनी नुस्तेकारांनी फुडें येयला, फुडें येयला, शेकवाल्यांनी जी केल्या तेजे इंजिनियर
जर तर लंडनाक रावताले जाल्यार ते गोंयचे हितूनसून गुगलाचेर सगळे दिसता. आमकां मॅपार जी दाखयल्ली ती सगळी गुगला वयली आहली. बाबून कितें म्हणटा की तुम्ही म्हणटा. मिलिटरी दिल्या त्या खातीर हांवें तुमकां गोंय सोल्युशन निवड हाडला करपाक ना. लागला. पळय सोल्युशन हाडला गार्बेजीचेर. ट्युरिझम फुडें व्हरपाक बाबू हांव जातलो. हांव बाबूचेर कॉन्त्र ना. तेणे फुडें व्हरचें. मंत्री तो आमचो डायरेक्शनान फुडें व्हरचें. बेंगलोर आनी फुडें वयचें ना. ते आपलो कितें ते कन्सल्टंट फी कितें आहा पळय ती येदी व्हडली घेता. ते 5 कोटी घेतलेले तेन्ना. तुमी काडा रिकॉर्ड काडा. 5 कोटी. हांवें तेन्नाय उलयल्लो, आयजूय हांव उलयतां. Correct. 5 कोटी कितें करपाक ते कितें प्लॅन करपाक तो गुगलाचेर आहा मरे प्लॅन. हांव कांयच उलयना. द पॉलिसी हॅज टू बी डिसायडेड गोवा. गुड आर्किटेक्ट्स इन गोवा गेले आनी अजूनय पासून बरे आर्किटेक्ट आहा, इंजिनियर्स आहा, स्टेक होल्डर्स आहा, 5 स्टार हॉटेलाचे GM हिंगा आहा, आमचे गोंयकार आहा. कित्याक घेयना गोंयकारांक आय एम जस्ट टेलिंग यू. एक टायम असो येतलो आमी हे फुडें व्हरतले. हांव हे उतर गोंयच्या लोकांक दिता. तुमचे गव्हर्मेंट आमी आसतलें. बरे करतले ना. सी इतली वर्सां इनजस्टीस जाल्या हांव ना म्हणना. ती बरे आयज ना फाल्यां कितें तरी बरें जावनी. tourism and you have a lot of knowledge. Are you interested basically? See, I'm not. Even if you are interested, you are going to get something. No, I It's mean not like you that. have a good vision. See, let us not talk what you are not going to get. टुरिझम टुरिझम डिपार्टमेंट एक येता, मागीर GTDC येता, मागीर मार्केटिंग बोर्ड येता, अशें खुबशे आनी तितून आनी एक बोर्ड म्हणून. सो वो तेच तुका आतां तुका तिजो आन्सर सांगलो न्हू. गरज ना. जो बाबू ट्युरिझम फुडें व्हरत गोंयांत ओपन फोरम सारके तुम्ही काढून ना, पण congratulate आयज करा. पासून फुडें गेला हो ना. सोदिना ना आयज पासून फुडें गेला हो ना. जाणो का ते तुम्ही जाणा. तुवें सांगलें तुमकां आतां सजेस्ट कर कोणाक घेतला कॉन्फिडन्सान? शो मी टेल मी वन. कोणाचीच सजेशनां इम्प्लिमेंट केल्ली Who, नाही. no, who was confident? I'm not blaming Babu. Babu policy त्यांना in 2013 it started. 14 एक मीटिंग की टुरिझम पॉलिसी स्टार्ट जाता. तुमकां आपयतले म्हणून एक दीस आमकां आपयले.